प्रेज लॉर्ड हालेलुया एरगान तुका जेजू महिमा तुका जेजू गुलाब तुका जेजू वंदन तुका जेजू वैभव तुका जरदान तुका जेजू प्रेज लॉर्ड तुमकां बरो देव बरो दीस मागता तुमकां समेस्तांक आनी ह्या ल्हानशा एका रिफ्लेक्शनाक तुमकां समेस्तांक स्वागत करता. आयच्या दिसा आज देवाचें उतर आमकां जेजू आमकां तांकां कपटीपणा विशयी खंडन करता. कपटीपण कितलें मारेकार गे म्हणून आनी तशें उतार आमी आज आयकुया. लुकास वांजेल 11 अध्याय वाक्य 30 आनी 7 जावन 40 आनी 1 म्हणसर. लूक चॅप्टर 11 वर्स 37 to 41. ताचें उलोवन जातस एक फरीजेवान ताका आपणाचेर जेवणाक आपयलो. तो भितर सरून जेवणाक बसलो, पूण जेवणा आदीं आपले हात पाय धुवन आसतना जेजू पंक्तीर बसलेलो पळोवन तो फरीजेव उजमीत जालो. देखून सुमी ताका सांगी लागलो, पळया तुमी फरीजेव तुमची कोपां आनी ताटां बायलांक नितळ करतात, पूण भितरल्यान तुमचें अंतस्करण लुठीन आनी स्वार्थान भरलां. बूद नातलेलो न्हू, भायली कूस केल्ल्यान अशें भितरली कूस केल्या न्हय. देखून तुमचे लागीं कितें आसा तें तुमी दान धर्म करा, तवळ सक्कडी तुमकां नितळ जातलें. आज जेजू फरीजेवांक प्रत्येक जाण खंडन करता. आज आमच्या मतें जायते जाण आमी आसा फरीजेव जावन गी, शास्त्री जावन गी, सादुसेव जावन गी, भितर कपटीपण. भायल्यान बरें आमी बरें आसा दिसता, कुटुंबांत आमी पळयता एक पाटी रागार आसतात, भितरले भितर जळटा, भितरले भितर कपटीपण आसा, पूण भायल्यान एक बरी एक स्मायल दितात. तो नुंजो असो म्हणटात बळे तवले असो दिवन आमी स्वागत करचें एकामेकाक. थोडी संगत्यो असल्यो आसात आमी पळयता ह्या संवसारांत, आमच्या समाजांत, आमच्या फिरगेच्यांनी, आमच्या वाड्यांत, आमच्या कुटुंबांनी असले मनीस जायते आसात. देखून भितरलें कपटीपण देव खंडन करता. भितरलें कपटीपण कालें हें सगळें राग मसूर हगें जिद्द स्वार्थ हें पुरो कपटीपण दवरून हेरां विशीं नंज्यो आनी खालें उलोवचें, वायट उलोवचें, खबरो उलोवचें हें पुरो काल जाता. तें कपटीपण आज नास करून उडोवंक जेजू आपण दिता. देखून आमचें तें आमी भायली सबाई मात्र आमी पळयल्यार जायना. भायली सबाई आमकां बरें दिसता, बरें वस्त्र न्हेसून आमी येता, बरें दिसता, टिपटॉपार येता, सगळें भायर बरें दिसता. आनी जाय तितलें बरें करून शेवजी घालता, बरें करून केंस वयता आनी कारण सगळें बरें करून बऱ्यो गाडयो बरें सगळें आमकां सगळें बरें जाय. पूण देवाचें उतर सांगता भायल्यान मात्र तुवें बरें न्हेसल्यार पावना. देव तुज्या भितरलें व्यक्तित्व पळयता, भायलें पळयना. भायल्या मनशांक मात्र पळोवंक तूं न्हेसप तुजें. म्हाका भावानी भयणी कश्ट अणमार आमच्या जिवितांत येतात, ते फूड करूंक आमकां सकत मेळची जेजूतान मात्र. देखून तुमी पळयतात ह्या वेळार देवाचें उतर आमकां आयकूंक मेळटा प्रत्येक जावन ह्या कपटीपणा विशयी. आनी आज जर आमी पळयता जाल्यार देवाचें उतर मुखारी जर आमी वाचता जाल्यार गादीचो पुस्तक म्हणण्यो प्रोवर्ब्स चॅप्टर 21 वर्सेस 3 थंय सांगता आमकां. प्रोवर्ब्स चॅप्टर 21 वर्सेस 3 प्रामाणीक आनी निती प्रमाणे आसा तें करचें सर्वेस्पराक बलिदानाच्या परास चड मानवता. प्रामाणीकपण आनी निती प्रमाणे आसा तें करचें सर्वेस्पराक बलिदाना परास चड मानवता. तर खंयचें बरें पळया देवाचें उतर क्लियर सांगता. प्रामाणीकपण नीत आसा तशें आमी तें प्रामाणीकपण आनी नीत आमच्या जिवितांत आपणावन आमी जियोवचें. तें तुवें बलिदान भेटोवचें की व्हड मागणें करचें की तें वर्थ म्हूण सांगता, तें देवाक मानवता म्हणटा. देखून आज आमी ह्यो संगती आमच्या मतीन धरया. जर आमी वाचता जाल्यार आनी की जर हो म्हयनोय आमकां ऑक्टोबराचो म्हयनो आनी आज 15 तारीख आमकां आतां ह्यो आयतार आमकां चड जावन आमकां दान धर्म करूंक आमकां आपण दिता. मिसांवाचो आयतार म्हणटात. थंय आमकां पळयल्यार जॉब तोबीत ह्या विशयान क्लियर सांगता. तोबिताच्या ग्रंथांत आमी वाचल्यार 12वो अध्याय थंय राफायलाचो उपदेश आसा. राफायल तोबियासाक आनी तोबिताक साराक अंकमुराक उपदेश म्हळ्यार टॉक दिता, देवाचें उतर परगट करता राफायल बुडवो. आनी थंय 12व्या अध्यायांत 9व्या वाक्यांत तो अशें सांगता, कित्याक दान धर्म मनशाक मरणांतलो निवारता. दान धर्म मनशाक मरणांतलो निवारता. पळय आतां तोबीत जावं दी, तोबियास जावं दी, ताची बायल जावं दी, या तोबियासाची बायल सारा जावं दी, या साराची आवय बापाय जावं दी, सगळीं ही दान धर्म करतली मनशां आनी सेवा दितली मनशां. कितलें पुरो काम करतात ती. जाल्यार थंय
तांकां उपदेश दिता. म्हळ्यार थंय देवाचें उतार दिता तांकां. कित्याक दान, कित्याक सगळें तांणी दान धर्म करन मुखार आयिल्ले मनशां देखून तो म्हणटा, कित्याक दान धर्म मनशाक मरणांतल्यान निवारता. म्हळ्यार सासणीक मरणांतल्यान निवारता. दान धर्म मनशाक सासणीक मरणांतल्यान निवारता. देखून आज जेजू निमाणे उतार सांगता दान धर्म करा म्हणून. दान धर्मा वरवीं आमकां मस्तू आमच्या भोंवतणी दुबळीं धाकटीं आसतात, मस्तू पिडेस्त आसात. आजकाल थोड्यांक ट्रिटमेंट करूंक पयशे नात, तसली परिस्थिती आसा. आनी जायतीं घरां नासतना भाड्याचें घर. कालच्या दिसा मागण्या करतना एक दुबळी भयण मॅसेज करता म्हाका, म्हजे खातीर माग ब्रदर म्हाका रावंक घर ना म्हणून, हांव दुबळी म्हणून. पळया ahल्या मनशांक आमी इल्लेशें कांय कुमक करयेत, आमचें तें आसलेलें इल्लेशें दान धर्म करयेत. आमकां दोळ्यांक दिसता कितलें तें आमी इल्लेशें केल्यार खंडीत ह्या कापाटीपणांतल्यान आमकां भायर येवयेत. आनी मुखार सांगता थंय, आनी पाप परिहार करता. पाताक सगळें आमचें परिहार करता. पातका खातीर कितें शिक्षा आसा ती सयत माफी जाता आमी दान धर्म केल्यार, बऱ्यो करण्यो केल्यार. मर्सी डिड्स म्हणटात. काकुळतीच्यो करण्यो केल्यार तुजी पातकाक लागलेली शिक्षा सयत माफी जाता म्हणटा. देखून आमी इंदुलचेंसा जोडटा आनी पुरा आतां नोव्हेंबराचे 1 तारीख 2 तारीखे पुरा ती आमकां मेल्ल्या खातीर मागोवंक सदाभक्ता खातीर तांचो दीस आनी मेल्ल्यांचो दीस पुरो आचरण करता. अशें मिस्त्री वचून मागणें केल्यार आमकां इंदुलचेंसा म्हणटात मेळटात म्हणून. खंडीत जावन तें मेळटा. कित्याक म्हळ्यार पाप साहेब आमकां डिक्लेअर करता तें खंडीत आमकां मेळटा. पूण ताच्या जागी वर्तें बरीं कामां केल्यार, दान धर्म केल्यार आनी मरणांतलो ताका निवारता, पाप ताचें परिहार करता. तितले मात्र न्ही, तो दान दिता ताका लांब आवक लाभतलें, लांब आवक. देखून आमकां पयलेंत आमी चिंतिचें, आमकां ह्यो पुराय संगती जाय की आमकां सस्नीक मरणांतलो निवारीचें की देवान, आमचें पाप परिहार जायचें की, लांब आवक आमकां मेळचें की, तर आमी दान धर्म करूंक प्रयत्न करया. आशिल्ल्यांतलें इल्लेशें दिवंक प्रयत्न करया. कित्याक आमी आत्मोटवो करचो. जितलो आमी आत्मोटवो करता देव आमकां आशिर्वाद दिवंक तितलो तो आत्मोटवो करता, गॅरंटी. आनी जितले आमी चड दिवंक हात लांब करता तितलो देवी आमकां हात लांब करून दिता. देखून आमकां देवाचें उतर सांगता, तांकां हांव लेस आनी बोर्न ओमथोच्या मापान दितलो म्हणटा जेजू. देखून ह्यो संगती आमच्या मतीन दरया आज. आनी चड ह्या म्हयन्यांत आमी इल्लेशें दान धर्म करूंक प्रयत्न करया. दान धर्म खंडीत मिसांवा खातीर आमी दिवचें तें खंडीत आमी दिवया. इल्ले दुबळ्या धाकट्यांक, इल्ले पिडेस्तांक, इल्ल्याक आमच्या गांवांत आसल्या सगळ्या प्रत्येक जावन भायले गांवचे जायते भायल्या राज्याचे येवन आमच्या गांवांत थोडे वस्ती करतात, आमच्या बोवरी आसतात तांकां आनी थोडे आमी अनाथांक, थोडे आमकां विधवींक हांकां पुरो दान धर्म करीचें म्हणून जेजू सांगता. एक आमी सुवार्ते खातीर दान धर्म करूंक, एक पयलो तुजो वांटो तुज्या इगर्जेक वचचें, दुसरें सुवार्ते खातीर वचचें, तिसरें तुमच्या गांवांत असल्या विधवीं खातीर वचचें, चवथें तुमच्या गांवांत असल्या अनाथां खातीर वचचें, आनी पंचवें तुमच्या गांवांत असलेल्या परदेशां खातीर वचचें. 5 वांटे करूंक सांगता. आनी 5 वांट्यांनी जर आमी दान धर्म आमी करता जाल्यार खंडीत सस्नाचें जिवीत आमकां मेळटलें. पातकांतून आमकां परिहार मेळटलो, आमची पातकाची लागलेली शिक्षा माफी जातली आनी आमकां लांब आवक मेळटलें. ह्यो संगती आज देव आमकां दिता. देखून आज आमच्या ह्या सुवार्थेचेर एक नदर घालया. आमचें कपटीपण कितें आसा जाल्यार सांडया आमी तें कपटीपण. आमच्या कुटुंबा विशयेंत, आमच्या आवय बापाय विशयें, आमच्या भाव भयणी विशयेंत, घोवा वयर बायले वयर घोवाक ह्यो पुरा सर कपटीपण आनी खंयच्या ह्या जाका विरोध, धार्मिकां विरोध कितें कपटीपण आमी दवरना जाल्यार तें सगळें आमी सांडया. सगळें आमी एकत्र न्ही आमी देवाचें भुरगीं न्ही आनी सगळ्यांत पवित्र आत्मा वस्ती करता एकलोच न्ही तर आमी कित्याक आमी विवेंगड, कित्याक आमी वांटे फांटे, कित्याक आमकां एकल्याक पळयल्यार एकल्याक जायना. तें कपटीपण आमचें पयस करया आनी प्रत्येक जावन देवाचें आशिर्वादां आज आमी जोडकान घेवया आनी खंडीत जावन हे 5 संगती तुमच्या मतीन दवरा. 5 संगतींनी आमी दान धर्म करून पयलो वांटो तुजो इगर्जेक वचचें, दुसरो वांटो सुवार्ते खातीर वचचें, तिसरो वांटो तुमच्या गांवांत असलेल्या विधवीं खातीर वचचें, चवथो वांटो अनाथां खातीर वचचें आनी 5वो वांटो परदेशां खातीर वचचें.
देखून ह्यो संगती आमच्या मतीन दवरया आनी आमचे खंडीत जावन मुखल्या दिसांनी आनीक बरेंपण आमी करया. खंडीत जावन आमकां देव आशिर्वादीत करतलो, वायटांतावन आमकां राखतलो, लांब आमकां दितलो, पातकांतावन परिहार आमकां मेळटलो, पातकाचे तावन समय आमकां सुकोवंक देव आदार दितलो आनी प्रत्येक जावन आमकां ताचे की व्हरतें 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 सासणीक जिवीत देव म्हाका आनी तुका दितलो. सर आमी सांगता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशी आमचीं पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. आमेन. नमान मरिया कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगता स्त्री तेर तूं सदैव आनी सदैव फळचो कुशीन जेजो. भगवंती मरिया देवाचे माय अम्मा बापयां खातीर विनंतीकार आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. बरो दीस मागता. समेस्तांक आयचे दिसा देवाचे आशिर्वाद पडलो दीस आमकां समेस्तांक फावो जावं दी मागता. थँक्यू. गॉड ब्लेस यू.